म्युनिसिपल इलेक्शन्साच्या खातीर जे रिझर्वेशन गोंयच्या सरकारान केल्लें ताजेर आज हायकोर्टाचो जजमेंट जाला. तो जजमेंट वाचत जाल्यार लक्षांत येता की सरकारान ज्यो कितें भानगडी केल्ल्यो इल्लिगल पद्दतीन जे रिझर्वेशन केल्लें, पीक अँड चूज मेथड यूज करून जे रिझर्वेशन केल्लें तें सगळें हायकोर्टान आज भायर उडयलें. हें डिसिजन म्हणजे बीजेपी सरकाराच्या आज जे चालू आसा ताजो त्या कारकिर्दीचो अशें हांव समजतां. कारण जेन्ना अती जाता थंय माती जाता आनी म्हणून जे सरकार आज कोणाचेच आयकना, लोकांचें आयकना आनी आपल्याक जाय त्या भशेन करता, अधिकाऱ्यांकय बायपास करता, तांचे लिमाणे मागीर ते अस्ताक वचपाक ताची सुरवात जाता. ती सुरवात ह्या निर्णयान जाल्या अशें हांव मानतां. ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध खुबशे कावन्सिलर्स, एक्स कावन्सिलर्स आनी बाकीचे कार्यकर्ते हे हायकोर्टान गेल्ले. तातूंत भितर आमचे मडगांवचे कावन्सिलर आशिल्ले दामू शिरोडकार आनी डॉरिस तेशेरा, म्हापशेचो मायकल खारास्को, वास्कोचे शांती मांद्रेकार आनी श्रद्धा आमोणकार, सांगेचो रिया, केपेच्यान मान्युअल कुलास, ह्या सगळ्या एक्स कावन्सिलर आनी कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करतां की असल्या परिस्थितींत सुद्दां तांणी लोकशाही सांबाळपा खातीर धाडस केलें, हायकोर्टात वचपाचे गट्स दाखयले अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. आज हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराचेर एक थापट मारिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण जे अशें कितें इल्लिगल करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ज्युडिशियरीन दाखोवन दिल्लें आसा की ज्युडिशियरी कायद्या प्रमाणे वतली आनी कायद्यान आसा तेच करतली. हो ताजो निर्णय आज सगळ्यांक धडो घेवपा खातीर बरो आसा. आनी हांव खरेंच परत एकदां सगळे ह्या कावन्सिलर्स आनी एक्स कावन्सिलर्स आनी जितले लोक जे हायकोर्टात गेले तांचे अभिनंदन करता की एक खरें तांणी आज प्रजेक न्याय मेळोवन दिल्लो आसा.